काय झाला मिस्ता कितें नाचता रे आवो डिस्को बीन मॉडर्न कपडे घालून माझे माय हे पिरायचेर वो कितें नांव पिड्यार करता रे सायबा एकाच लागून म्हाजी माय म्हाका हेजे टेन्शनान सोडून गेली हां वो कितें नाचता रे पिशा भशेन पाय हे पाय पाय कितें अरे चेड्या तू हिंगा पावलो आणि पाय पाय म्हणून कितें भाव मारता रे लोकांक गमत हो तुजो पाय म्हणून लोक चेडवां बायलां फुड्यान कोण रावपाक ना मरे हा इतलो जाणटो रे पाय पाय घरा कर रे अरे पाय तुझे झाला कितें रे कोणलो सावार येयला तुजेर ह्या पिरायचेर तूं कितें रे हो नाचता सगळे गांवार आनी सगळे लोक पळयता मरे आमकां लोक जाता मरे आमी लॉजेक पडटा मरे कितें रे कोट्टा ही पिशापणा अरे कित्याक पिशा भाशेन नाचता म्हणटा तुका खबर ना अरे 8 ऑगस्टाक रेडींग फेस्टिवल आहा तें व्हडले पावरफूल फेस्टिवलाची तयारी करता डान्स करता अरे फेस्टिवलाक कसले म्युजीक आहा बँड आहा अरे बाबा गोवन रेडींग बॉयज घेवन येता गोवन फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल 8 ऑगस्ट 2026 त्या दिसा येतलो गडगडो गडगडो कसलो गडगडो पावस आसतना कसलो गडगडो अरे तो गडगडो न्हू रे बँड गडगडो मागीर बँड डबल आर ब्लॅक सफायर क्लेजर्स त्या भायर आनीकूय जायते पूण मातसो वॉर्म अप जाता रे बाबा वॉर्म अप जाता मातसो तयार जाता आनी मरे तुका सांगता असलो रॉक करता आख्या रेडींग फेस्टिवल हालयता अरे पाय कितें रे तुका हे पिरायेचेर आनी तुका म्युजीक जाय रे डान्स जाय रे आनी तुका ओन्ली फेस्टिवलां जाय रे पाय तूं कितें रे पाय आमी आजून चेडे पळय तुजे आजून आंकवार आहा मरे तुका आनी कितें रे जाय हे पिरायेचेर तुका डिस्को बिस्को जाय मातशें लॉस दवर ते कितें करता नाका आहले कितें हांव जाणटो म्हणटा म्हातारो म्हणटा अरे म्हाज्यान मरे आजून इतली कॅपेसिटी हा आजून तुका ह्या पिरायेचेर एक भाव आनी एक भयण दिवपाक म्हाज्यान कॅपेसिटी हा आनी हांव जाणटो म्हणटा अरे हांव भायल्यान पिकला जायत पूण भितरल्यान सामको तोन्नो हा सांगता आनी तूं मरे आडको नाका फेस्टिवलाक हांव रेडींग फेस्टिवल कसोच चुकोवपाक ना असले फेस्टिवल मरे आख्या लंडन आख्या युकेन केन्ना जावना आनी जावपाक बीन असले पावरफूल फेस्टिवल गेम चुकोवंक म्हणून जाता रे रेडींग फेस्टिवल रेडींग फूड अँड कल्चर फेस्टिवल हांव वयतलो तूं मरे पाय हो आयकपाक ना तूं वच तुका जाय तें कर वच फेस्टिवलाक रेडींग फेस्टिवलाक वच मुजो गो थिंगा नेच डान्स पिवन पोत तुका जाय तें कर तूं मरे कोणाचें आयकपाचें ना कर वच एन्जॉय कर वचच्या पयलीं तुका जाय तें कर वच हांव वयतलो Reading Festival! Viva! Hey Goinkara, all over UK. We the Goan Reading Boys organising the first outdoor Goan Food and Cultural Festival in Reading on 8th of August. For the past 11 years, we've been working hard to do indoors music events, but now, first time ever, we're taking it outdoors. With your amazing support and by God's grace, we are bringing you something special. We've got all the trending bands from Goa, so be prepared for an exciting day of fun, food and music. See you then. Do follow us on Insta and Facebook. Please like, share and comment.